केपें स्कॉडा कार आणि 3 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकू अपघातांत एका तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। अब्दुल बादशाह अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा, जाल्यार सुफियान शेख हाका गंभीर दुखापत जाल्या। तुम्ही स्थानिक आसा आणि काल एक अपघात जालो आणि खंय तरी 3-4 बायकां ओडून आनी तेतूंत भितर एकटो मरण पावल्लो आसा। एक दुर्घट घटना आसा ह्या गांवांत। तुमकां कितें खबर आसा काल जाल तेची इन्सिडेंटा? काल तकरीबन 11:45 भितर खबर ते भुरगे त्यांची दावत आसले हांगा। ते दावत केली दिवले नंतर हांगा तशे टायमपास उबे आसले भुरगे हांगा। एक 5-6 भुरगे आसले आमगे उबे। तितल्यांक एक इतली स्पिडीन गाडी आयली सारकी आणि तांकां घेवनूच गेली। तेतून भितर एकटो ऑन द स्पॉट गेलो आणि दुसरो आसलो तेजे पांय बी जावन डॅमेज सगळे। आणि ते आमकां खूब व्हेरी इन्सिडंट आमकां खूब मनाक लागलो आसा सारको। तर आतां कितली बायकां उडयली तेणी? टोटल ते 3 बायकां डॅमेज केल्यो सारक्यो टोटली। आतां तो भुरगो एक्सपायर जालो तो कितली वर्सांचो? 26 एजीचो। आणि हेजे पयलीं ह्या जाग्यार अशी इन्सिडेंट पयलीं ऑलमोस्ट आनी 4 जाण सुमार वचून 5 वता ही सेम प्लेस हांगा। की हांगा कांयच कळना कशें कितें सारकें। स्पीड ब्रेकर आमकां जायोच हांगा एक्चुली। आतां ते इतले फास्ट स्पीड चलोवपाचें कारण कितें? कारण म्हणजे आतां ते कितें गांजा घेता काय कितें घेता कांयच कळना। आनी आमचे जे आमगे स्ट्रीक आमगे चॅकिंग चलता पुलार आमगेले दत्त मंदिरा कडेन थंय इतली पुलीस स्ट्रीक आसा सारके। तेंची चॅकिंग फक्त 2 व्हिलर 4 व्हिलर ते चॅक करता। कितें चॅक करता आमकां कांय खबर ना। स्वता आमगे वाड्यावयले भुरगे केले ते आमकां खूब दूख जालें आसा। ते गाडयेक कितले जाण आशिल्ले ते ड्रायव्हिंग? 4 जाण आसले गाडयेन भितर। मारल्यान गेले ते आनी पळोवपाक ट्राय करताले ते आनी पळोवन गेले दिसता न्ही। पळोवन गेले मागीर आमचे वाड्यावयले भुरग्यांक वचून ते धरून हाडले आमी। राती पाडामा ह्या गांवांत अपघाता एक तरुण भुरगो मेल्लो आसा। तुमी स्थानीक आसा, तुमची कितें आसा ह्या बद्दल तुमी कितें सांगपाक सोदता? ते भुरगीं कितें जाता ट्रेन साम पासय मारून येता। 4 जाण बेश्टे बसून आसले उलयता। ती गाडी ही ते स्कोडा गाडी ती फास्ट आयलो 130 स्पीड असतो तो 120 फास्ट आयलो तेमचे आंगार गायलो आणि मोठो स्पॉट गेलो मागीर तेजे पांय आता तांकां मारून गेले आणि गाडी सोडून गेले मागीर खंय धरले तांकां? ते मागीर पुलिसान धरून हाडले मध्ये सावड्यात मागीर। ते भुरगे आसले ते हांगचे काय दुसरे? वाड्यातले 2 जाण हांगचेच हांगाचे आणि ते 2 जाण आसले। आता कितें आसा? आता पुलीस स्टेशन आतां एक्शन घेयलाय आतां हे गांजा मेळटा ते गाडयेन चॅक करता गांजा मेळटा।